बबिता आंगले हे एक एक्टिविस्ट, ते एक दोतोर बबिता आंगले प्रभुदेसाय. पयलें म्हणल्यार आमकां अशें दिसता की बरे लोक राजकारणांत येवचे. काम्र जर स्वच्छ जालें, काम्र चलयता ते लोक जर बरे आयले जाल्यार काम्र खरें आमची सिटी आसा, आमचें शहर आसा तें स्वच्छ करूंक शकतले. स्वच्छ भारत म्हणटा तें फकत एक नारो फोटो मारपाचो आनी एक दीस सान्न मारून फोटो मारून पेपरार घालपाचो न्ही. जें घडोवन हाडटात आमी हें पिपल्स कावन्सील आसतलें. पयलीं आमी ओत घेतात लोहिया मैदानाचेर घेवंक सोदतात आमी, आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी BJPच्याय सपोर्टान जे कावन्सिलर निवडून आयल्या तांणी बी सायन मारून दिल्लें आहा. आनी तांचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां की पयल्याच फावट मडगांव म्युनिसिपालिटीन 25चे 25 कावन्सिलरांनी एक सरकारा कडेन निवेदन दिल्लें आहा की आमी जो ओत घेतात तो आमी लोहिया मैदानाचेर घेवंक सोदतात, आमी लिपून रुमान घेवंक सोदनात. कित्याक आमचें कावन्सील हें पारदर्शक आसतलें, ट्रान्सपेरन्सीन आमी वी बिलीव इन ट्रान्सपेरन्सी. देरफॉर लोकां फुडें कितें आसा तें जावचें हें तांणी पयलें दाखोवन दिल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार आमचे सोंसडो ट्रिटमेंट प्लांट जो आहा फोमेंतो, थंय लँडफिलाची सायट 1 म्हयन्याचे भितर आमी इनॉग्रेट करूंक सोदतात. आनी थंय लँडफील सायट जर सुरवात जाली जाल्यार प्लांट चलूंक लागतलो. तिसरें म्हणल्यार आमी वेंडर्स एक्ट म्हणून UPA सरकारान हाडिल्लो. जे रस्त्यार लोक वेंडर्स आहा तांकां तांचे भितर एक रेगुलरायज तांकां करप आनी तांचे भितर एक सिस्टम हाडप. हाजे खातीर हाजेरूय विचार करपा खातीर आमी कितें तरी करूंक सोदतात. म्हणटकर बेजिकली बरे लोकांक हाडिल्ले आहा. थोडो टायम लागतलो फुडें काम सुरवात करपाक आनी समजुपाक तांकां. पूण आमी काल एक जो स्ट्रायक जालो हो स्ट्रायकूय सेटल करतना तांकां सांगलां की आमकां कन्फ्रंटेशन नाका. हें कावन्सील आमकां अशें दिसता की चॅलेंजीस इन फ्रंट ऑफ दीस कावन्सील. पयलें म्हणल्यार एक आमकां गार्बेज कलेक्शन सेग्रिगेशन जावन कलेक्ट करून ते व्हरून प्लांटार दिवन प्लांट चलोवप हें आमी जाग्यार उडोवपाची गरज आहा. ताजे खातीर गार्बेज कलेक्शन आउटसोर्स करपाचें आमी एक निर्णय घेतिल्लो आहा. हो हाय लेवल कमिटी आसा ताणें निर्णय घेतला. हें म्युनिसिपालिटीन इम्प्लिमेंट करचें पडटलें. हें जालें गार्बेज कलेक्शनाचेर. दुसरें म्हणल्यार 10 कोटी रुपया रेवेन्यू कलेक्शन पेंडींग आसा. म्हणल्यार रेवेन्यू कलेक्शन कंप्लीट पॅरलायज जाल्लें आहा मडगांव म्युनिसिपालिटी. हें एडमिनिस्ट्रेटीव मेजर्स घेवन हें रेवेन्यू कलेक्शनाक परती सुरवात करपाची गरज आहा. तिसरें म्हणल्यार पार्किंगाची समस्या आहा. चवथी म्हणल्यार आमचे मार्केट्स आहात जी जाग्यार उडोवपाची गरज आहा.